रेल्वे गेटीचेर उड्डाण पूल वा अंडरपास तशेंच घरां मेरेन वचपा खातीर वाट करची अशी मागणी करीत वेळसा वाठारांतल्या समितीच्या 10 वांगड्यांनी आमदार आंतोन वास हांची भेट घेतली। ही समिती फक्त लोकांचे प्रश्न मांडपा खातीर तयार केल्याचे वेळसा विलेज समितीचे अध्यक्ष प्रिस्को सिकेरान सांगले। हे फाटभुंयेर रेल्वे प्रशासन आनी संबंधित खात्या कडेन उलोवप करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आश्वासन आमदार आंतोन वासान दिलें। स्वतः ते एक जे बायपास ना फ्लायओवर एक जे स्वतः बोर्ड करीत आसले आनी लास्ट झेडपी इलेक्शनाक जेन्ना आमी हावस टू हावस कॅम्पेनींग करता तेन्ना आमचे कडेन हो मुद्दो येयलो आनी आमी तेन्ना एम.एल.ए. कडेन डिस्कस केलें बाबा हे बाबा स्वतः बोर्ड मारता हेंचे अंडर लिडरशीप आमी कितें डिसिजन घेवन कितें थाराव घेया कित्याक आमी चड अशें डिले जाले आमची लोकांक भाव भयणीक किंवा कितें साफो जालें कितें एक्सिडेंट जालें जाल्यार तेन्ना वी वील बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट तेन्ना कितें हो कसलो सोयेक जाच पयलें कितें इनिशिएटीव घेतली बरी ताका लागून हे 10 जाणां कमिटी काडून आज आमची सेकंड मिटींग फर्स्ट मिटींग जालें एम.एल.ए. कडेन आनी आज आमी सगळे मांडिले भावान सांगितलें तेश कोन्न आनी होप फॉर द बेस्ट आज कितें बरें जावपाक आज आमची आशा आहा। फर्स्ट मिटींग आमगेले डिस्कशन जालें की हाँ आमकां ओवरब्रिज अंडरपास वयसर जाय। देन वी थॉट ऑफ द प्लॅन शूड कम फ्रॉम द रेल्वे ओके बिकॉज वी आर नॉट टेक्निकल हेड सो आमकां रेल्वेन जरी तो दिले ओके सायडीन दिवपाक देन वी वील डिस्कस सो एंड द सेकंड पॉयंट वॉज आतां आमचे रेल्वे सायडीक घर आहाय ताका एक्सेस ओके ताका आनी ऑप्शन ना सो फ्रॉम दॅट we had an appointment with the MLA. Big gate आसा आमचे वेलसांव मातशें डिस्कशन करपाक आमचे जे रेजिडेंट वेलसांव जावं सरपंच बाकीचे पंच तशेंच तांची 10 मेंबर कमिटी ते आयज हांगासर म्हाका येवन मेळ्ळे आनी तेचे वयर आमकां एक सोल्युशन जे आमच्या लोकांक जे दांड्यार वचपाक जाय त्या लोकांक आमकां आमचे प्रॉब्लम जाता कित्याक गेट पडले जाल्यार हांगाचो प्रॉब्लम तांचे एक मागणी आसा बाबा आमकां फ्लायओवर हांगासर दिवचो म्हणून ते लोकांक थंयसर जावं एम्बुलन्स बाकीचे नुस्तें वा मारपी तांकां रोडा लागून ते गेट पडटा ताका लागून तांच्यांनी पळयलें आपणाक वो फ्लायओवर दिवचो अशें तांची मागणी आसा पूण मागणी आमी आतां ते डिस्कशन फक्त डिस्कशन जालां कांय आमचे रिटर्न आमकां कांय येवंक ना फकत आमी डिस्कशन करून आमी तेजें सोल्युशन कशें करया अशें आमी डिस्कशन आपणाक जाल्लें आसा।